हांगा सर्व जनांक सुब्रायल नमस्कारू. कोंकणी भास भारी चंद भास आणि मस्तू मर्यादिवंत भास. मातृभाषा कोंकणी कोणाला की तांणी जलतीतले कोंकणीन उलोवका. इंग्लीश मिडियमान तूं शिकल्यारी न्हू पुरो कोंकणी उलयतारस का इथे म्हळ्यार इंग्लीश मिडियमान तूं शिकिल्लो रात्री ताका सोपन इंग्लिशांत पडतवे कोंकणींत न्हय. कितले इंग्लीश शिकाती कोंकणींत उलयला म्हणके शब्दकोश इंग्लिशांत मेळना. एक उदाहरण पळया. हांव धांवता आशिल्लो म्हाका आडपाय दिवन पडयलें. आतां हांव तो इंग्लिशान सांगा पळया. ना इथे म्हळ्यार तांकां आडपाय दिवन गुतना तें आमगेलें मात्र न्हय आसचें. पुराय जन पाळकूट माणे घालून बैसाती हें आतां इंग्लिशान सांगा पळया. मस्त कोंकणी शब्द इंग्लिशान तूं ट्रान्सलेट करूं जायना जाल्यार प्रत्येक इंग्लिशा शब्दाक अकार घाल्यार कोंकणी जाता. आतां पळया बस, कार, स्टव कितलो सुलभ. ताजे काय गंमत जावचे इंग्लीश शिकिल्ल्यानी कोंकणी उलयतना. ताका म्हणटा ती कॉन्ट्राडिक्टरी इंग्लीश वर्ड. गांव वचून आयले एकलेक निमगेले वय गो गांवां शाको कशी उदासकी. ती म्हणाली अयो भयंकर शाको बाई फुल्ली एमटी. आतां फुल्ली की एमटी कळनी. तशींची घर पळयताले कोणीय ना ती रुक्कारी. त्या दिसा फुल्ल पणस जालेले. आतां पुराय फावंड मिसींग. भांगरा आंगडी वचून एकली 6 तोले भांगराचे नेकलेसाचे एक्झॅक्ट एस्टिमेशन दी तुवें मामा म्हणून निमगेल्या बरी. तशीची क्लियरली मिसअंडरस्टँडींग. ॲक्ट नॅचरली स्मॉल क्राऊड. विशेष म्हळ्यार हॅपिली मॅरीड लाईफ खंय. ते सांगतना खंयच्या खंय संबंद म्हाका म्हणून आनी काही कळनी. जाल्यार हाजी काही गांवची जान भारी बुद्दंत. आमगे लायफा विशयान तूं एक लायन बरो का म्हणून एक सभेन तूं निमगेले बॉम्बयच्या आयलो. लायफ म्हळ्यार कसलो खुशाल वय. एक लायन अशें 1000 पेज पुणी दावका जाताले म्हणालो. बँगलोरच्याक लायलो. लायफ म्हळ्यार सांज सुमार न्ही 500 एपिसोड काडल्यार पावना तें म्हण म्हणालो. आसो म्हणटाना लास्टाक एकलो उद्दावरचो मामू हांव बरयता म्हणालो. एक लायन भितर हो भारी सुलभ. मेगेल वर्डीक जाल्लें हांगा मेगेल काणी मूग जालें म्हणालो. पळया हक्क म्हणटा ती सेन्स ऑफ ह्युमर. केन्नाय हसता आसको गळ बरी भांगर घाल न्हय. एक चंद हास ना म्हण जाल्यार इत्ती प्रयोजन ना. त्या एक चंद हास म्हळ्यार 10 तोले भांगरा सम्मते. आतां आमगेल पितामहाक पळया ती आंगारी एक अवंगल ना भांगर ताची पुडी ना. एक चंद हास ताका पितामहा केल्ली मू.